नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मडगांव न्यू मार्केटांतल्या 2 दुकानांक अचकीत लागलो उजो। उज्यान दुकानांचो लासून जालो गोबर। हवाई दळाच्या MiG-29 फायटर जेटाच्या टायराचो जालो स्फोट। स्फोटाक लागून विमानतळाची धांवपट्टी दवरिल्ली बंद, उपरांत केली सुरू। परवरी तेलंगणाचे गाडयेन 3 गाडयांक दिलो धपको। 3 गाडयांचे मोठे लुकसाण। देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना। कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांत जाली चोरी। 60 ते 70 हजार रुपया वेले फारावन फुडलो तपास सुरू। गोंयच्या शाळांनी मनयतले वीर बाल दीस। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली दत्त जयंती। भाविकांनी दर्शना खातीर सकाळच्यानूच केल्ली देवळांनी गर्दी। आता खबरो विस्तारांत। मडगांव बाजारांत 2 दुकानांक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले। सुमार वरभराचे कवायती उपरांत उजो नियंत्रणांत आयलो। मंगळारा दनपारां मडगांव बाजारात 2 दुकानांक उजो लागलो। ह्या उज्यांत 2 दुकानां लासली। हे पयले फावट न्हय, अश्यो घडणुको खूब फावट ह्या बाजारांत जाल्यात अशें मडगांवकार सांगतात। ही आज पयली खेप न्ही न्यू मार्केटान आमच्या। हाजे पयलीं सुद्दां कितले फावटी मार्केटान उजो लागला आमकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी तरी हांगा अजून म्युनिसिपालिटी किंवा ऑथॉरिटीजा तर्फे जो फायर होज आसपाक जाय किंवा हांगा वॉटर हायड्रंट आसपाक जाय, कसलीच हाजे पयलीं कितले फावटी इन्स्पेक्शनां जालीं, सगळें वचून भोंवून पळयलें, पूण अजून हांगा वॉटर हायड्रंटाचो कसलोच अरेंजमेंट ना। आमकां सगळ्यांक खबर आसा न्यू मार्केट इतलें गच्च न्यू मार्केट आसा, पूण म्युनिसिपालिटीच्या तर्फे जावं किंवा हांगा आशिल्ले कोणाच्याच तर्फे बाबा उजो लागलो जाल्यार एमर्जन्सीन हांगा कितें करपाचें हाजी कसलीच प्रिकॉशनरी व्यवस्था, फायर हायड्रंट्स किंवा वॉटर हायड्रंट्साची कसलीच व्यवस्था हांगा ना। आनी ताजो परिणाम आमकां सगळ्यांक हांगा दिश्टी पडटा। स्पेशली म्हाका दिसता ह्याच जाग्याचेर हाजे पयलीं आनी 2दा उजो लागिल्लो आसा, पूण तरी आसतना इतलें जावन सुद्दां आमच्या ऑथॉरिटीजांक कसल्याच प्रकारची हांगा अक्कल येना। म्हजी सगळ्या कडेन म्हणजे म्युनिसिपालिटी कडेन आतां तरी कितले फावटी तुमी रावतले? दर फावटी तुमी येतात, इन्स्पेक्शन करतात, हांगा वॉटर हायड्रंट, फायर हायड्रंट आसपाक जाय, फायर फायटींग व्यवस्था आसपाक जाय, सगळें तुमी म्हणटात, परत आशिल्लें तें खंयचे कडेन कांय ना। जेवलेले 2 दीस पयलीं आज लोकांनी दुकानां टाकले, हे उरपाची एक दीस जालें काय म्हणून फायर फक्त फायर ब्रिगेड ना। मडगांव येवपा फायर ब्रिगेडी हांगा एक वॉर्ड टाकले, एक वॉर्ड हेच कडेन चल ह्या दुकानाचेर बेकायदेशीरपणान खूब AC आनी हेर नाका ते बसयल्यात। जिल्लो अधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी बसका घेवन पळोवणी करची, तो मेरेन दुकानां सुरू करपाक दिवची न्ही अशी शिटकावणी आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या। जे कितें जालां तें दुर्भाग्यपूर्ण, हें जावप म्हणजे इतलें डेंजरस आनी हाजो उजो हो खंयी पावपाक शकता। फाटल्यान पावलो जाल्यार बारीक लोकांची दुकानां काबार जातली। आनी म्हणून म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हें जालां हें धोडो घेवपाक बरें सगळ्यांक, पुलीस, RTO तुगेले ते कलेक्टरेट, म्युनिसिपल कावन्सील ह्या सगळ्यांक धोडो घेवपाक जाय। हांवें कलेक्टराक डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी DYSP डायरेक्शन दिल्लें आसा, फाल्यांचे फाल्यां मिटींग घेया, डिसायड करा पयलीं कितें करपा जाय तें सगळें, आनी त्या शिवाय कांयच करपाचें नाका। त्या प्रमाणात भायर जाल्लो हें आतां पळयलें जाल्यार पळय ACचे वयर पळयलें जाल्यार पळय कशा पद्दतीचे AC लायल्या आनी कितें लायल्या। म्हजे कोतान हाजेर केसी चालू आहा खंय तरी ट्रिब्युनलाचेर। हें पयलीं ल्हान आशिल्लें, हें अशें बांदलां, ताजेर मागीर केसी जाल्या, एसेंब्लीक म्हजें क्वेश्चन आशिल्लें, ताजेर मागीर रिप्लाय मेळटालो मॅटर इज इन द ट्रिब्युनल। अशे दुश्परिणाम जाता, हे ताजे परिणाम सगळे मार्केटकारांक भोगचे पडटा। मार्केटकारांनी एकट्या जावन ठरोवपा जाय कितें करप बरें आसा आनी कितें वायट तें। मागीर रडून कांय फायदो ना, उजो लागून काबार जातली। हांवें सांगलां आतां
DYSP सांगला, कलेक्टराक फोन करून सांगला, फाल्याच्या फाल्यां मिटींग घेया, सायट इन्स्पेक्शन करा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा आपया, सगळे कितें इलिगॅलिटी आसा ते आयडेंटिफाय करा. त्या शिवाय दुकानां स्टार्ट करपाक दिनाका. कितें आमकां लिमरज शॉप फॉर फायर इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आनी स्पॉटार पावले. स्पॉटार पावतकीर आमी पळयलें कितें 2 शॉपां उजो लागला, एक लिमरज आनी एक फॉर्मासी. इमिडिएटली आमी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू केलें आनी 2 वरां सुमार फायर कंट्रोलाक घेतलें. सो आतां फायर कंट्रोलाक आसा. आमी वेर्ना, गोळी, कुट्टडे आनी फोंडा सावन गाडी मारले. टोटल 6 गाडी यूज केल्यो. तुम्ही लेट पावले, गाडी हाडपाक बी त्रास जाले तुमकां? हय, ट्रॅफीक चड आशिल्लें, सो गाडी रस चड आसल्यो आनी पार्किंगा लागून? पार्किंग रोडार पार्किंग आशिल्लें, सो गाडी येवपाक टायम लागलो ट्रॅफिका लागून. कितलेशे लॉस जाला तांकां? अजून कांयच सांगलें ना, आमी स्टेटमेंट घेतली. अजून तेणी कांयच सांगलें ना आमकां. कितलेशे सेफ केले तुमी? 5-6 लाख सेव केले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. भारतीय हवाई दळाच्या MiG-29 फायटर जेट विमानाच्या टायराचो मंगळारा स्फोट जालो. स्फोट जाल्या उपरांत अचकीत उजो पेटलो. हे घडणुकेक लागून हवाई दळाची बरीच धावपळ जाली. दिसपट्ट्या उड्डाणा खातीर MiG-29 हे फायटर जेट हँगरांतल्यान भायर सरून धांवपट्टेचेर आयिल्ले. उड्डाण करपा खातीर धांवपट्टेचेर वेग वाडयतले इतल्यानूच टायराचो व्हडल्यान स्फोट जालो आनी टायराक उजो पेटलो. उपरांत हवाई दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या प्रकाराक लागून दाबोळी विमानतळाची धांवपट्टी कांय वेळा खातीर बंद दवरिल्ली. दाबोळी विमानतळाचेर लँड करपी कांय प्रवाशी विमानांचे मार्ग बदलले, जाल्यार कांय विमानां खंयच्यान आयिल्लीं थंय रिटर्न गेली. आयज 12:30 सुमार MiG-29 हेचो टायर ब्लास्ट जावन खंय उजो पेटलो आनी जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना हांगाले जे फायर सर्वीस आसा नेव्हीतले ते तेंच्यांनी रोखडेच इमिडिएट तेचेर एक्शन घेवन तो उजो पालयल्लो आसा. आनी जे आमकां सोर्सा कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की हो जो आमचो फाटल्यान तुमकां जो रनवे दिसता तेचेर 3:30 म्हणल्यार खंयचीय फ्लायट्यो लँड जावची ना. आनी जे आमकां सोर्सा कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की टोटल 18 फ्लायट्यो जी हांगा लँड जावपाच्यो आसलेल्यो तितूंतल्यो टोटल 5 फ्लायट्यो मोपा ऑलरेडी लँड जाल्लेल्यो आसा. तशेंच जी उरलेली ज्यो थोडी फ्लायट्यो तितूंतली एक 4 फ्लायट्यो ऑलरेडी जी खंयच्यान आपले डेस्टिनेशन येयलेले ते डेस्टिनेशनार परत ती गेल्लेली आसा. आनी जी उरलेल्यो फ्लायट्यो आसा ती हांगा डिले जाल्लेली आसा. ती 3:30 मागीर जावन हांगा लँड जातली. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पियोज. मंगळारा पर्वरी रस्त्यान 4 गाडयां मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. म्हापशेच्यान पणजे येवपी तेलंगणाच्या कारीन 3 गाडयांक नेटान धपको दिलो. 3 गाडयांचे मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाक दुखापत जावंक ना. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. मंगळारा सांजेर पर्वरी दामियान दी गोवा शोरुमा कडेन म्हापशेच्यान पणजे येवपी तेलंगणाच्या कारीन 3 गाडयांक मोखले. ड्रायव्हराचे कारी नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पयलीं दुचाकीक, मागीर टॅक्सीक आनी उपरांत सिलेरियो कारीक नेटान धपको दिलो. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात 4 गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. मैं मापसा से पणजी आ रहा था और वो उधर से आ रहा था. आने के टाइम क्या हो गया तो एकदम वो लाइन छोड़ के ओवरटेक करके सीधा आंग पे आया मेरे डायरेक्ट आंग पे आया की बात. तो मेरे को जितना साइड पे लेना था मैं ले लिया गाड़ी. बाद में क्या किया वो मेरे को मारा, मैं गिरा नीचे. गाड़ी साइड हो गई. फिर मेरे पीछे कार गाड़ी था उसको मारा वो. उसके बाद में फिर और पीछे का था उसको मारा. बंज जाया और किया था टाइट था एकदम पूरा टाइट. हाँ पूरा टाइट था वो. पहला मेरे पे मारा, बाकी मेरे पीछे में एक सफ़ेद वाला गाड़ी था उसको मारा और उसके पीछे में और एक गाड़ी था उसको मारा. 4 गाड़ी को मारा और 3 लोगों को मारा. मेरा स्प्लेंडर था और मेरे पीछे में 2 कार था उसको मारा. मेरा बाइक पूरा डैमेज हो गया. स्प्लेंडर पूरा डैमेज हो गया. पंजी में मैं इधर कुबेर सर्कल के पास जा रहा था. इतना मैं आगे था ना सर, 5-6 लोग था वो लोग. इतना मैं कंफर्म से देखा ना, मैं आगे था, मेरे पीछे वो था. वो किया था सर साइड था वो आउट ऑफ वो लाइन छोड़ के बाहर आया ना. लाइन छोड़ के बाहर आया तो हमने कितना साइड लेना था लिया, सीधा ठोक दिया हमको आगे. उधर लगा सर. गोमंतक टीव्ही खातीर पर्वरेच्यान स्नेहा सोटीकार. साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांत चोरयेची घडणूक घडल्या. चोरांनी हायस्कुलांतले 60 ते 70 हजार रुपया फारायले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात.
आतां गोंयांत शिक्षणीक संस्थांनी चोरयो जावपाक लागल्यात. मंगळारा अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयली. सांखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरांनी हात मारलो. 10वेच्या भुरग्यां कडल्यान बोर्डाच्या परिक्षे खातीर हायस्कुलात फी घेतिल्ली. चोरांनी तेच सुमार 45,000 रुपया आनी हेर गरजे वेळार वापराक येवपी सुमार 15 ते 20,000 रुपया चोरांनी फारायले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आतां सरान म्हणला त्या प्रमाणे आमच्या लॉकरान भुरग्यांनी SSCचे जे भुरगे आसा तेंचे कडल्यान आमी 1,700 रुपया अशे प्रत्येक भुरग्या कडल्यान अशें कलेक्ट केल्ली फीज. जवळ जवळ 27 भुरगे आसले आनी ताजे एमावंट जवळ जवळ 45,900 सुमार जातालो. आनी ते एका एनवलपान आमी ते काडपाक सोंपें, एकीच कडेन आसले सगळे पयशे ते. आनी त्याच बरोबर आमचे बाकीचे वेगवेगळे एकावंट्स आसात, त्या वेगवेगळ्या एकावंटान थोडे थोडे पयशे आसतात. अशें म्हणून ते जवळ जवळ 15 ते 20,000 आसले. ते आमकां केन्ना केन्ना इमर्जन्सी पयशे मोडचे पडटा म्हणून ते एक फ्लोटींग म्हणून ते आसता आमच्या हितून. आनी लॉकरान आसा म्हणटकच सेफ उरतले अशें चिंतून ते थंय दवरलेले आमी. पुणून आतां हो इन्सिडंट जाल्लो आसा चोरयेचो आनी ते सगळे पयशे सगळी प्रत्येक एनवलपा काडून भितरले एक एक कितें मेळटा तितल्यान तांच्यांनी पयशे काडून व्हेल्ले आसात आनी सद्या कांयच ना पयशे भितर, सगळे व्हेल्ले आसात. आमच्या मल्टी टास्क स्टाफ आसा न्ही तेणी म्हाका सकाळी फोन केलो 9:30 सुमार. तर सर म्हणालो आमच्या स्कुलान म्हणालो असो इन्सिडंट जाला, चोरीचो इन्सिडंट जाला. ताका लागून हांव थंय गेलो. मागीर पळयलें तर आमचे हेडमास्टराचे म्हटल्यार दार आसा, मेन दार आसा ते ओपन केल्ले, फाटले दार ओपन केल्ले, ऑफिसाचे दार ओपन केल्ले आनी भितर कोणी तरी येवन सगळे पयशे बिशे काडले तेजे वुडन हें ओपन करून. आनी सादारण ते पयशे काडल्यार चवकशी केल्या नंतर सादारण पयशे म्हणल्यार 65,000 आसपास आसले ते पयशे अमावंट. ते पयशे स्कुलाच्या भुरग्यांचे 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांची फीस बोर्डाची फीस भरपाक ते पयशे तेंच्यांनी दवरलेले. थोडो किरकोळ घर असो आसलो तेंचो आनी तेंच्यांनी दवरलेले. आयतारा सकाळी हांव 9:30 सुमार म्हाजी मिसेसीक प्रायमरी स्कुलान पांग वचा. पांग वयता आसतना झब्बकू हांवें इस्कॉला कडेन युजली आमी डेली म्हणजे गांवांत येता वयता लक्ष मारता. तशें हांवें लक्ष मारल्यार म्हाका दिश्टी पडलें की गेटीक लॉक ना म्हणून. गेटीक लॉक ना म्हणटकीर कितें जालां काय हांव तिका पायलो आनी रोखडो टक करून परत इस्कॉलान गेलो. इस्कॉलान गेल्यार गेटीक लॉक जाला ना म्हणटा हांव म्हाजो दुसरो पिवन पिकनीक आसल्या कारणान भुरग्यांचें कितें सामान उरलां जावं कितें दिवपाचें उरलां असो म्हणून परतो म्हाजो जालो आनी हांवें ताका 2 दिनां उलो घातलो. 2 दिनां उलो घातलें तेणी म्हाका जाप दिवंक ना म्हणून हांव मातसो फुडें सरलो. फुडें सरून पळयता जाल्यार हेडमास्टरच्या कॅबिनाचें दार उक्तें आसलें. उक्तें जालें म्हणून हांव आबूज जालो. मातसो फुडें पळयल्यार सर जी लॉकर आहा तें फोडलेलें आसा आनी तें फोडलें सगळें वस्त पेपर उडयलेले आनी भितरले कॅश भितर कांयच दिश्टी पडली ना. म्हणटकूच मागीर मातसो परत टर्न केलो जाल्यार ऑफिसाचें दारूय फोडलेलें आहा. ऑफिसाचें दार फोडलो म्हणून हांवें तशीच मातशी गेट धापली. हांव म्हाज्या दुसऱ्या पिवना कडेन गेलो तेज्या घरा कडेन. ताका बेगीन इन्फॉर्म केलें. ताका विचारलें अरे तूं इस्कॉलान गेल्लो? तो म्हणलो ना. अरे तुवें चावयो सगळ्यो गेल्ल्यो? तो म्हणलो हय. तशें जाल्यार म्हणलें बस म्हणटकूच येयले आमी दोगांनी पळयलें आनी आमकां कळ्ळें की हो चोरीचो प्रकार. तितक्यान हांवें म्हटलें सराक फोन केलो. सर मातसो मेळोंक ना आमकां फोनार. दुसरो क्लार्क आहा तो फोन घरा कडेन विसरून गेलो. तेजे बायलेक मॅसेज दिली हांवें तो येतकीर म्हाका फोन कर. तितक्यान चेअरमॅन सराक फोन केलो. चेअरमॅन सर टक करून एक 5 मिनटांनी पावलो आनी सांगलें सर म्हटलें चोरयेची गजाल राती जाल्या अशें दिसता. तेन्ना मागीर आमी सरान बाकीच्यो सगळ्यो हालचाली सुरू केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोल्या अभिनव विद्या मंदिर सोमारा मध्यान राती चोरांनी फोडले. CCTV कॅमेराच्या बुराकांतल्यान चोर दिसले मात चोरांच्या तोंडार बुरको आशिल्लो. चोरांच्या हातीक कांय लागलें ना तरी हेर कांय कागदपत्रां फारायल्या आसूं येता हाचो तपास कुळे पुलीस करतात. तर आमची स्कूल आमी 23 तारखेक बंद करून गेल्ली सगळें आणि सद्या आमचो टूर गेल्लो आसा आनी आमचे हेडमास्टर टुराचेर आसा आनी हांव कुंदा सावंत म्हाजे कडेन इन्चार्ज आशिल्लो. तेन्ना सकाळीं आयज मुगेलो जेन्ना भाई पिवन हांगा आयलो तांणी पळयलें की गेटीचें लॉक फोडिल्लें आसा. तांणी हेडमास्टराक फोन केलो. मागीर आनी एक आमची टिचर आयली शिल्पा गांवकर म्हणून. मागीर दोगांयनी म्हाका फोन केल्या उपरांत आमी हांगा आयलीं. मागीर
सरानूच 100चेर डायल करून मागीर पोलीस आयले. मेन गेट आमी मागीर पळयली. तेच्या उपरांत तेंगेले PI आयले हांगसर आनी तांच्यांनी मागीर आमी भितर आयलीं. तेच्या उपरांत पळय जाल्यार हेडमास्टराचें कॅबीन आनी आमचें ऑफीस फोडिल्लें आशिल्लें. तशें आमचे पयशे कितें व्हरूं ना आनी बाकीचें जें कितें व्हेलां तेचो तपास सद्या चालू आसा. डॉक्युमेंट बी सगळे फायलींतले कितें ना ते आमी सद्या पळोवपाचें आसा आनी तपास चालू आसा. CCTV दिसले ते CCTV दिसता दोगांनी तोंडाक बुरको घातिल्लो आसा. रातच्या 12:30 ते भितर आयिल्ले आसा. नमस्कार, आमी अभिनव विद्या मंदिर मोले हांगा आसा. जे जाग्यार पयर राती कडेन हांगा चोरट्यांनी इस्कॉल फोडलें, भायले लोक कातरिल्ले आनी भितर गेले आनी भितरली सगळे लोक कातरिल्ले, एक्सोप्लेटीन लोक कातरिल्ले आसा. पयल्यार तांकां जवळ 12:30 भितर एंट्री मारली तेंच्यांनी. 1:45 पर्यंत ते भितर आशिल्ले, पूण तांकां CCTVचेर तांकां हितून CCTVन ते कॅप्चर जाले. दोगांनी बुरखा घातलेलो आनी वळखी मेळना आनी जे ऑफिसान तेंच्यांनी सगळ्यांनी शोधाशोध केली. तांकां कांयच पयशे बी मेळना. डॉक्युमेंटूय कितें आसा व्हेल्ले काय कळना. अजून मेरेन तांकां सद्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी जे तेंच्यांनी भितर पयशेच नाशिल्ले म्हणटा ते टिचर सांगता, जाल्यार पयशाचो संभव ना आनी कितें व्हेल्लें जाल्यार खबर ना. कुळे पुलीस हांगा घटनास्थळी येवन तपास चालू करता आनी गरज पडल्यार फिंगरप्रिंट आनी डॉग स्क्वॉड हांगा हाडपाचें तेंच्यांनी ठरयिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मुलींच्यान एकनाथ खेडेकर. बेती सावन साळगांवा वचपी मुख्य रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते भायर गुरू गोविंद सिंगाच्या 2 चल्यांक आर्गां दिवपा खातीर गोंयांत 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हूण जाहीर केला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, सालिगांवचो आमदार केदार नाईक आणि हेरांनी बेतीच्या गुरुद्वारात वचून दर्शन घेतले. तशेंच वीर बाल दिसाच्या कार्यावळीक वांटो घेतलो. गोंय सरकारान खंयच्या एका रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दिवचें. ते भायर गुरू गोविंद सिंगाच्या शौर्याची काणी गोंयच्या शालेय इतिहासांत आस्पावून घेवची अशी मागणी सीख समुदायान मुख्यमंत्र्याकडेन केली. गुरू गोविंद सिंगाच्या 2 सान पिरायेच्या पुताक मुघलां आड झगडटना वीरगती प्राप्त जाली. तांच्या यादस्तेक सीख समुदाय 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हण मनयतात. कुछ नहीं चीज सरकार, 2 चीज आज इस मौके पर मैं CM साहब को, अध्यक्ष साहब को मांगूंगा. एक, अपने एजुकेशन में हमारा हिस्ट्री में थोड़ा सा इसको एंड्रोस करिएगा 4 शब्दों का. दूसरा, अगर मेरी बात पसंद है तो जगह से छोड़ना. एक कोई अच्छा मार्ग है गोवा में, गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग हर स्टेट में है. हमारे गोवा में भी एक गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग नाम होना चाहिए. अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देना चाहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह जी का, हम लोग जो इनके जो सरपंच हम लोगों ने किया है और जो उनकी करनियां हैं हम लोग खत्म नहीं कर सकते भाऊ. अगर जो भी हमको अगर चाहते सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, ये बस ये चलता रहेगा. ये हिस्ट्री में आना चाहिए और एक ज्योग्राफिकली कहीं भी हमको रोड का नाम कर देंगे हम लोग बड़े बड़े आपके आभारी होंगे. हम ना भूले हैं ना भूलेंगे. ये पूरा देश, उनकी जो पूरा इतिहास है हमेशा के लिए याद करेंगे. आपको तो मैं सिर्फ उनका जो इतिहास है और उनकी शहादत है, उनकी जो विरासत है वो पूरे देश से लेके गोवा तक है. इसीलिए तो कर्नल वेणुपाल सिंह जी जो 15 अगस्त 1955 में जो उनके यहाँ पे यानी विरासत हो गई, वो वीरगति प्राप्त हो गई, उनको भी याद करते हुए वो वीर माता को मिलने के लिए मैं खुद हरियाणा जाके आया हूँ. आज भी मैं कर्नल वेणुपाल सिंह जी को याद करता हूँ और कर्नल वेणुपाल सिंह जी के नाम पे हमारा वहाँ का प्राइमरी स्कूल अभी भी उनका स्टैच्यू वहाँ पे है. और जिस दिन 15 अगस्त को वहाँ पे जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नल वेणुपाल सिंह को स्टैच्यू के लिए आदरांजलि देने के लिए वहाँ
हमेशा के लिए जाता हूँ। और आज आपने जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का मार्ग बताने के लिए कहा, मैं निश्चित रूप से हमारे सरपंच और लोकल एमएलए से, यानी ये जो रोड है, ये तो गुरु गोविंद, हाँ, नीचे वाला जो एमडीआर रोड है जो केदार सालेगांव की तरफ जाता है, निश्चित रूप से हम जो सरपंच ने जो रेजोल्यूशन देना चाहिए वो रेजोल्यूशन लेने के बाद नोटिफाई कर देंगे। बिल्कुल आपका और गोवा का हमेशा के लिए नाता रहा है, आगे भी रहेगा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर। पुराय गोंयांत भक्ती भावनेन आनी विधी सयत दत्त जयंती मनयली। ह्या निमतान सगळ्या देवळांनी आरती जाल्या उपरांत महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक देवळांनी लोकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। सांजे वेळार दत्ताच्या मुर्तेक पायण्यान घालून हेर सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। गोंयांत काल आनी आयज म्हणजेच सोमार आनी मंगळारा 4 नवे कोविड दुयेंती सांपडला। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 36चेर पावला। कोविड दिसान दीस वाडत आसा, सगळ्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची। भौशीक सुवातांनी गरज पडल्यार मास्क वापरल्यार खूब बरें।
पार न्हंयेत कोयर उडोवन प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी अस्नोडे पंचायतीन दिल्या. कोयर उडोवपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपाक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. कोयर उडयतना सापडल्यार 5,000 रुपया दंड दितले अशी पंचायतीन शिटकावणी दिल्या. नमस्कार, हांव सपना मापारी अस्नोडा पंचायत डेप्युटी सरपंच. खूब वर्सांच्यान असो इश्यू आहा की गार्बेज जे आसा, गार्बेज जावं वेस्ट आसा ते हाडून पार रिवरान सोडटा, जे आमी सगळे बार्देशाक तेचें उदक आमी खाता. पण आयज आमी अस्नोडा पंचायतीसून तेंचे खुबशे 1-2 फावटी आमी ते सगळी गार्बेज क्लीन केलो. न्हंय 2 फावटी आमी न्हंय क्लीन करून सुद्दां. आनी जे आमचे चिकन सेंटर आसा जावं नुस्तें विकता तांकां आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सांगल्या की तुमी आसा पळय हें सगळें थंय वेस्ट उडोवचें न्हू. आनी जे कोण उडयतले आमचे ऑलरेडी आमी सीसी कॅमेरा थंय दवरलेले आसा, घातलेले आसा. पूण सीसी कॅमेरान जर आमकां कॅच जालो असो मनीस कोण उडयता तो, जाल्यार तांकां आमी तेच्या घरा पर्यंत वचून फायन घालतली. कित्याक तर हे अशें जावं उपकारना. तेन्ना आनी दुसरें म्हणजे आतां कोण वेस्ट हांगा आमच्या हॉस्पिटलान खूब बिजनस आसा, तांकां आमी ऑलरेडी सांगलेलें आनी हेच्या परत आमी स्ट्रॉंगली तांकां सांगतली आनी सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हे वेस्ट आपले आसा पळय ते ह्या उदकान उडोवचें न्हू, जेणे करून ते आमीच सगळें उदक खाता, बार्देश खाता आनी आमच्या जिविताक बी हानी जावंक शकता. म्हणून आमी तेचेर अवेरनेस करपाचो खूब व्हडलोसो प्रयत्न आमी आतां फुडें करता. हांव फ्रांसीस वाज अस्नोडा सरपंच, विलेज पंचायत सरपंच. आतां पळय सपनान पळय आमचे डिप्युटी सरपंच कितें सांगलां तें सारकें. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी हाडून ते बसींतले लोक वो खंयचे उडयतात कचरो, पूण तेतून उडोवपाचो तो दर्या म्हणजे कितें तें उदक आमच्या सगळ्याक वयता. वास्को मडगांव सगळ्याक हें उदक आमच्या अस्नोडचें वयता. पूण म्हाका नाका तें हें केल्लें, पूण आमकां जाय आमची एरिया क्लीन उरली, क्लीन. म्हणटो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां तुमचे लागीं हात जोडून मागता असलें काम करिनाका आनी घाण हाडून दर्यान उडयनाका. दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव आनी शिरगांव सयत पुराय बार्देश तालुक्याक वरदान थारिल्ली अस्नोडेची पार न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या. हे न्हंयेत दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा. प्लास्टीक आनी हेर कोयर न्हंयेत उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. देखून हे न्हंयची सामकी अवतिकाय जाल्ल्याचे चित्र दिसून येता. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार कांय चिकन सेंटरवाले हे न्हंयेत बॉयलर कोंबड्यांचे अवशेश आनी घाण उडयतात. ते भायर कांय नुस्तेकारय पाड नुस्तें हे न्हंयेत उडयतात अशें दिसून आयलां. ह्या प्रकाराची आतां थळावे पंचायतीन गंभीर दखल घेतल्या. मोक्याच्या सुवातीचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्या. जे कोण कोयर उडयतना मेळत तांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें पंचायतीन स्पश्ट केलां. कमीत कमी 5,000 रुपया दंड दितले अशें पंचायतीन म्हळां. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर पनीर, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. समेस्त गोंयकारांक नातलाची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी आलेक्स रेजिनाल्ड, अध्यक्ष IDC, आमदार कुर्तवी मतदारसंघ. समेस्त गोंयकारांक नातलांची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी अँथनी बार्बोजा, भाजप ST मोर्चा उपाध्यक्ष.
समेस्त गोंयकारांक नातलांची हुनहुनीत परबी. परबी भेटोवपी वेन्झी विएगस, आमदार बाणावली मतदारसंघ. गोमंतक टीव्हीचे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी पयल्या वाट्यांत स्वातंत्र्य सैनीक प्रभाकर बाब सिनारी हांचे कडेन एक दीर्घ मुलाखत घेतली. तांचे चर्चेंतल्यान वेगवेगळे विशय आयले. गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक कितले खर आशिल्ले, कितले झुजारी आशिल्ले. स्वता सिनारी बाब तरुण वयान, सामके कोवळ्या वयान ह्या युद्धान कशे पडले. तांच्या पांयाक अजुनूय कितल्योश्यो गुळयो लागल्यो, बॉम्ब स्फोट पांया कडेन जाले, ताजे ते व्रण अजुनूय तांच्या पांयाचेर आसात. इतलेंच न्हय, अजुनूय तांचे मदीं ती एक जिद्द आसा. ते आतां 93 वर्सांचे आनी अजुनूय तांच्या मुखार तांच्यो यादी बऱ्यो तल्लक यादी आसात. तांकां अजुनूय तांच्या मुखार त्या वेळार चित्र, त्या वेळार राजकीय चित्र, भारत सरकारान गोंया कडेन पळोवपाची अनास्ता, अशे वेगवेगळे विशय आमी चर्चेक घेतिल्ले आसात. ह्या फुडल्या वाट्यांतय स्वातंत्र्य सैनीक, गोंयचे तांचे उमाळे, तांचे उत्फरके, तांचो लढो, हे सगळे प्रश्न आमी तांच्या मुलाखतींत घेवपाचे आसात. हांव परत एकदां सिनारी बाब तुमकां येवकार दिता. थँक्यू. तुमी ज्या गटान स्वातंत्र्य सैनिकान काम केलें, तो गट सामको झुजारी आनी तितलोच सामको खडेगांठ आशिल्लो जाता. तुमी गोमंत दलांतल्यान पळय भायर सरले, आझाद गोमंतक दलांतल्यान, ताजें कारण कितें जालें? अशें जालें की लवंदेचेर आनी हाचेर जो नगरवाला म्हणून आसलो तो सगळे होल्डिंग चार्ज ऑफ द पुलीस गार्डिंग गोवा बॉर्डर्स, ताचे आनी ताचे लवंदेचे पटन आसले तो ताचो हें करता. नगरवयली एक इन्सिडंट जाल्लो. ते तो एडमिनिस्ट्रेटर ताची बायल बील वताली, तर ती वाटेक इंटरसेप्ट जाले नगरवयलीच आनी तातूंत बरेच दागिने ना जाले. म्हणटकूच शेवटी खंय कोण, तर तांणी लवंदेक एक जबाबदार धरलो आनी एक थंयसर जो पुण्याचे आशिल्ले त्या पैकी ते दोग जाणांक. आतां ते रिकवर जाले पण ताचे मुळे एक जो शॉक जालो आनी एक जी हे जाली तातूंत आमचे बरेच नुकसान जालें. ते जावंक जाय नासलो इन्सिडंट. हय, तर त्यामुळे थंयसर नगरवालाक बी बऱ्यो पावर्स मेळ्ळ्यो. तो आपली ती दादागिरी. हय हय. सो आझाद गोमंतक दलांतल्यान भायर सरता ही खूब लोकांक एक उत्सुकता आसता. कारण कशें निमाणे हो इतिहास उरतलो, हो इतिहास लोकांक वाचपाक मेळूंक जाय, ताजेर संशोधनूय जावंक जाय. कारण अशे खुबशे फेसेट्स गोंयच्या मुक्तीचे आसात, ताजें संशोधन जालें ना. सो ताजे नंतर तुमकां सदां कितें दिसलें? कारण अशे पळय जेन्ना चळवळी आसतात, अशे स्वातंत्र्य लढे, सतत एक डिसिल्युजनमेंट जाता, नैराश्य येता, वैफल्य येता, अशें येतालें मदीं मदीं तुमकां? हय येतालें. पण आमी आमचे जे कितें ब्रीद म्हणून आसा काय ना तें केलें ना. आनी गोंयचो लढो म्हाका इतलो हातून आसलो, म्हज्या दोनाय भावांक भितर उडयल्ले. म्हजो एक तिसरो भाव म्हणजे तो पळून वचचो पडलो ताका. अशें हापेस्ट्यान हातून तातूंत हांव आनीक दिसान दीस बिटर जातालो. म्हजे जो राग जो पुर्तुगीजांवर युद्ध आसता तो जाताले. ए सॉर्ट ऑफ पर्सनल म्हणिना अशें जातालें की लढो अशें जातालें. पूण हांव तातूंतसून फाटीं सरूंक शकनासलो. आनी लवंदेचेर ती बंदी येताली कित्याक नगरवालाचे आनी ताचे तेन्ना पासून जाल्ले. हय हय. लवंदे गट आनी तुमचो गट हे आजचो एक ना तातूंतच भितरच. पूण जालें ना तितलें जालें ना तें. हे मागीर शेवटचे हाका. हय, आमी तशें ते बाकीचे सगळे लढे बरोबर हें केल्ले. हय. आनी जाल्लें कितें, हांव तो फायटींग हें घेतालो सगळें. हातूंत बाकीचे राजकारणान हांव पडनासलो. ते स्टेटमेंट घे आनी हें तातूंत. हय.
आनी म्हाका एक सॉर्ट ऑफ पर्सनल हें जाल्लें कित्याक म्हजे भावूय भितर कांय ना, कोण ना, कांय ना, घरा कडेन उपास मार. तुमकां एक कल्पना ना की त्या वेळेक आग्वाद वचपूच म्हणजे रायबंदसून म्हजी आवय एकटी वचप म्हणजे सुद्दां केदें तांकां त्रास जाताले तांकां. या ते गाजोलीन धरा, गाजोली म्हणजे तो न्ही वापोर हय येवन ते हें करा, पुन्हा मागीर ते वापोरान वेरें वचा, वेरेंसून चलून थंय वचा, निर्लासून पुन्हा मागीर ते क्रॉस करप आनी तो दोंगर चडून सगळें हें सुद्दां म्हजे आवयक करचें पडटालें. तुमकां अशें प्रेशर यें नाशिल्लें घरा कडल्यान तुवें कित्याक करता सोड? ना ना, ते जाणा आशिल्लें हांव सारको डिटर्मिंड म्हणून. कित्याक नाजाल्यार म्हाका कोण आडयता आसलो हांव पळयना फुडें पळोवन जेन्ना सक्सेसफुली हांव पळाव नोकरी करपाक हें करपाक पूण हांव गेलो ना. नोकरी म्हटलें आनी एक तो प्रश्न सदांच तुमकां लागपी शस्त्रां, पिस्तूल, बॉम्ब हे सगळे दारूगळो कसो येतालो? आमकां येनाशिल्लो. आमी बरोचसो गळो हे सगळें हाचेर मेळयला हल्ले करून. तांच्यो गाडयो उडोवप. हांवें आनी खूब टॅक्निक्स हें जाल्ले तातूंत व्हेरी एक्सपर्ट जाल्लो सारको. हय ती रोड मायन्स घालप आनी हें घालप, ती करप, गाडयो उडोवप, लुटप हत्यारां. हय पुलीस स्टेशनचेरय हल्लो करप. पूण हातूंत भितर जीव वचपाचो धोको हय हय खूब खूब. हय आमच्या हाचे कांयचे हात गेल्यात, हे गेल्या, वचन जोडून कर आनी ते फोटो आसात तांचे. हय आनी म्हाकाय हांव कितले कडेन इंजुरी दाखयलो. हय पोलीस स्टेशनाचेर एखादो असो हल्लो तुमकां याद आसा किंवा तांचे खंयचे मिलिटरी कोठाराचेर केल्लो हल्लो? हय सगळो. हय ती एक याद खंयची सांगशात? खंयचे सांगून तुमकां? चांदेल पुलीस स्टेशन. चांदेल पयलीं अटॅक केल्लेच आमी, तेदो ते सगळे वचून न्हय करून. पूण मागीर ते स्ट्रॉंग जाल्ले सगळे. तांचे कडेन हत्यारांय बरी आशिल्लीं. हांवें ते डेवलप टॅक्नीक केल्ली. स्ट्रेल दिली वचून मोठी बॉम्ब लावप भिंतींक बी आनी ती बॉम्बान तांची भिंत बिंत सगळी म्हणजे तेंची जी कितें तांकां कल्पना आयल्या भितर की आमी भायर आयल्या म्हणून हें करून हरल्या करपाक. ते आपले भशेन म्हणून वतले. पण तो इतले ते भितरून वताले की आनी कांय ना. त्या हातूंत तो हें घेवन आमी बरोबर घुसप. बरोबर खंय खंय जाणा कितें भितर लेआवटा खंय आसा कितें आसा हत्यारां लावन पळय. आनी दोज हें दिसता आमी हेजिटेट केलें ना गुळी उडोवपाक. हय हय अशें एक रितीन आमी खूब तरेन टॅक्नीक खूब आसताल्यो. तुमकां सस्पेक्ट जावचो ना बाबा रे थंय बॉम्ब आसा थंय आसा. इतले आमी टॅक्नीक केल्ल्यो. रेल्वे सुद्दां उडयताले आमी येदेशी मायन्स लावन. हय ही हांवें बरेंचें हांवें डेवलप केल्लें पर्सनल. हय आनी एक म्हळ्यार तुमकां मायनी कडल्यान मदत जाताली? ना ना हे सगळे ना. हांव एकदां गेलो मागपाक तुमच्या बांदोडकाराच्या हाचेर. तो म्हणलेलो आपूण हे दिवचो ना, पयशे जाल्यार वर. हांव म्हणलें आमकां पयशे नाका. पयशे नाका म्हणजे पयशे गरज नासले पण हें केलें ना. नाका म्हणलें म्हाका दितले. शिरोडकारान बरयलां की दयानंद बारोडकार तुमी म्हणटा स्वातंत्र्य सैनीक बी आमी जेन्ना ताजे कडेन केन्ना मदत मागपाक गेली आमकां ताणें दिलें ना. म्हाकाय दिलें ना. म्हाका बारोडकारान आरोपूय केल्लो की स्वातंत्र्य सैनीक बोस. हय आनी तर तो म्हणलेलो ना हें कर. मागीर आमी शिरगांवची मायनूच लुटली न्ही चौगुल्याची व्हडले मॅगझीन केदें मॅगझीन ती. हय सगळे तांचे ते व्हेरी हाय क्लास एक्सप्लोजीव येताले तेन्नाचे झेकोस्लोवाकियासून आनी थंयसर आमी ते एक रेड असो केलो थंयसर की ते बरेच लुटले. पठाण हाडून दवरलेले तांणी गार्ड करपाक ते सगळे. पण आमी ते लुटले सक्सेसफुली. आनी हांव व्हरून जंगलांनी लिपोवन दवरून
शेवट पर्यंत आमी ते वापरताले. हय. ओके. सो मायनो ओनरा कडल्यान अशे तरेचे एक्सक्लुझीव तुमकां गोंयचे स्वातंत्र्य लढ्याक मेळटाले ते फट? ना सामके फट. कोण नाही दिलें ना. ऑफकोर्स तांचे इंट्रस्ट ते पळयताले. हे सगळे बिझनेसमॅन पळय तेन्ना आशिल्लो ते पुर्तुगीजां वटेन. तो सगळो पुर्तुगीजांचो 100%. कसलोच तरेचो पयशांचो ना मागीर मदीं कितें अशीं डोनेशनां बी म्हणून दिली जेन्ना आमचो वर चड जाली सगळी हें जाली तेन्ना. सो इनफॅक्ट अशें विचार करूं येता आमच्यांनी की स्वातंत्र्य लढो जो पळय गोंयांत जालो तो एका कांय भारून गेल्ल्या लोकांक तो चलयलो. तांकां गोंयच्यान अशें दिसूं येतालें कारण भारतांत जालें न्ही, भारतांतले व्हडले व्हडले जे उद्योगपती आशिल्ले ते गांधीजी फाटल्यान रावताले, नेहरू फाटल्यान रावताले, तांकां वेगवेगळे मदत करताले आनी कांय जाणांक तर केदो व्हडलो धोको पत्करिल्लो पूण अशें गोंयांत तो हो मुखार आयलोच ना हो वर्ग. सो पयशांची मागीर गरज कशी भागताली? पयशांची आमी काय खाणींचेर जेन्ना तांचो कामगारांचो पे बी जाता तो बोर्ड धरून ते मारले. ते तसली कामां केली पूण ते मेळ्ळे. त्या नंतर हांचे कडेन मागीर पळयलें आमी म्हणजे मायनो ओनरांनी की आमचो पुर्तुगीज किंवा आनीक कोण हेल्प करूंक शकना म्हणून थोडे फार डोनेशन दिली. हय मागीर पूण ते हय पूण पयलीं सामकी आमी उपाशी पोटांनी सामकी सुद्दां दीस काडल्यात आनी हाल. त्याही वेळार मदत मेळिना ताय नंतरय गोंय मुक्ती नंतरय गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन हे सगळे लढ्याक आशिल्ले तो मेळना. पण तुमकां ताजे बद्दल कशीच खंत आतां दिसली कारण तें जालें न्ही आतां जालें. हय आमी कोणाचो रिवेंज घेतलो ना, कांयच केलें ना. ज्याने आमचे खूब हाल केले सगळे आमकां लावन दिले थंयचे धरपाचे हातून सुद्दां हे लावन दिताले न्ही. हय हे लावन दिवप कशे प्रकार आसताले म्हणजे कितें करा आमचो कोणी जर हे आसलो हो अमक्याचो मनीस हो दलाचो मनीस मागीर ताका बडोवन काडप म्हणजे कोण गांवांत कोण येता कोण वता कोणाचें कोण अशें करून. सो हे सगळे दुबावाचें वातावरण आसतलें की तुमकांय कळचें ना. हय सारकें वा आमी उगड खंय वचूंक शिकताले फिरूंक शकले जाल्यार ते फक्त हाताराच्या हाचेर. तुमकां धरून जेन्ना भितर उडयले तेन्ना तुमकां त्रास दिलो भरपूर. अरे बाप रे टॉर्चर म्हणजे इतलो टॉर्चर तुमकां सांगता. आमी इंडियन पुलिसान जर आमकां व्हडली व्हडली हे मेळ्ळी हे करता नो जे पुर्तुगीज जे वापरताले ते अनह्युमन सामकें. माय गॉड कांयच दया माया नासली तांकां. शिकयल्ले तांचे ते अशें म्हणटात की गेस्तापो तांचे ते ओरिजिनली आनी ते पुलीस हाडलेले तांणी हय पिदेचे ते सगळे तांणी तो तेणेन कॉस्ट आनी कोण दियोग आनी अशें सगळे थंयचे ते हातूंतसून हाडलेले ट्रेन. तुमचो आजंत मंत्री कडेन संपर्क आयलो? आयल्लो असोच एकदां तो नगरवेली वतालो तो आनी ते तेंचो सगळो ग्रूप. तर म्हाका बेळगांव मेळ्ळे. हय बेळगांव म्हणजे ते रेल्वेसून वताले करतलो कितें आनी तांचो सगळो ग्रूप आशिल्लो तरी पूण म्हाका भियाल्लें. हय हांव थंयसर तांकां मुद्दाम थंयसर वचून गेलो आनी हें केलो. हय तुमकां कळिल्लें आजंत मंदिर बॉर्डरीचेर भायर आसा म्हणून? हय 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 कळिल्लें. हय भायर कांय करप शक्य जालें ना? ना कांयच करणे शक्य जालें ना. भारत सरकार न्ही तांकां प्रोटेक्शन आमकां खंय दिता. तांकां प्रोटेक्शन आशिल्लें? हय सगळे कडेन इतलें की म्हाका हांव तांचेर एकदां गव्हर्नर बी वतालो तेन्ना सुद्दां ताची डेमॉन्स्ट्रेशनां केली. रेल्वेन वतालो बॉम्बे वतालो. हय बदली केली जाल्ली ताची. म्हाका धरून भितर उडयलो रेल्वे पुलिसांनी. खंयचे? बेळगांव. हय इतले चलताले तांचे. तांकां ते सगळे मेळटाले प्रोटेक्शन हें ते आमकां कांय ना. बरोबर. पूण मागीर अशें तेन्ना म्हणटात की पुरुषोत्तम काकोडकर हो नेहरूक लागीं आशिल्लो.
तो नेहरूच्या बंगल्यार रावतालो. हय अशें म्हणटात ते बंगल्यार म्हणजे कितें आसा हे प्रत्येक मिनिस्टरांची हांची खुबशी ती आवट हावजीस आसतात तांकां ते रावपाक. तांचे म्हण तूं लँकीस म्हणा तुमी ते सपोर्टर म्हणून कोण ते आसतात ते तातूंतसून हय. पूण मागीर ताजे कडल्यान ह्यो कथा नेहरूक पावनाशिल्ल्यो. तो प्रभाव जो कितें तो आमकां सामको हे मानतालो. आमी जे वायलंट किंवा रेवोल्युशनरी तांकां तितलोय माननासलो. आमकां लागीं सुद्दां करना. आनी एक सतत प्रश्न येता तो गांधीजीचो येदो व्हडलो प्रभाव जगाचेर पडिल्लो फक्त भारताचेर न्ही. ना लड्यान गोंयचेर पडलो. म्हजो आनी ताचो तसो हे तुमचो तुमचे कितें आकलन आसा की गांधीजी गोंयच्या लड्यान कित्याक पडले ना? हो एक क्वेश्चन. ना पूण एक आनी उलट ते पत्र आनी तो वेव्हार तो कितें तितलो तो गव्हर्नरा कडेन आनी खंयचे ओवर आनी पुरुषोत्तम काकोडकरान खरोखर तो अन्न सत्याग्रह करता काय आनी कितें करता आनी गव्हर्नरान दिल्लें सगळें लिस्ट दिल्लें हें तांणी जेवण घेतलां. बरोबर. तुमचें तेजेर मत कितें? पुरुषोत्तम काकोडकरान ही चिकानेरी केली हिपोक्रेसी. बरोबर. कारण हें रवींद्र केळेकरान हें डायरेक्ट तांचे भशेन पुस्तक आसा स्वातंत्र्य लढ्यांतलो यादी तातूंत सरळ बरयलां की पुरुषोत्तम काकोडकराक लागून गांधीजी गोंयच्या मुक्ती लढ्यात पडलो ना. आनी ताणें बरोवन पत्र बरोवन गव्हर्नराची माफी मागली की आपल्याक खबर नाशिल्लें अशें अशें जालें. बरोबर. पूण मागीर जी पळय काँग्रेस आशिल्ली भारतांतली ती गोंयच्या लढ्याचेर एक नेहरू सोडलो पूण तेय बी आक्रमक केन्ना जालें ना की तांचे बाबा ठराव तांणी घेवप तांचेर प्रेशर गोंयचे स्वातंत्र्य सैनिकां कडल्यान तांचे कडेन म्हायती पुरोवन तांणी एक एग्रेसीव स्टॅप. गोंय स्वातंत्र्य जायना फुडें काँग्रेसीक हांगासर भायल्या स्थानूच उरलें ना म्हणून उरलें ना. हय बरोबर. आनी तो लढो आपले हे कोण ते पिटर आल्वारीस आनी प्रजा सोशलिस्ट आनी ते लिडरा कडेन उरले तांच्या हातान. हय हें अशें मानूं येता की गोंया बद्दल पळोवपाची काँग्रेस दिल्लीची म्हणजे अनास्था आशिल्ली ताका लागून लोकांक हय हय बरोबर बरोबर जो कितें घेवन घेतलोच ना. बरोबर. हय. आनी ते नेहरूकूय कांय असो फरकूय पडलो दिसनाशिल्लो ते गोंय मर्ज जाता काय ना आनी कितें जाता. ताणें एक ओपिनियन पोल घेतलो तो ताचे नंतर सोडलें. सो हे सगळी ही जी सगळी पळय एक ताका लागून तो कितें परिणाम जालो तो एक गोंयचो एक स्वातंत्र्य सैनिकाचो एक गट आसतलोच बरोबर ना असो गट आशिल्लोच न्ही. ते चर्चा करनाशिल्ले काँग्रेसचो निशेध करनाशिल्ले ते जायनाशिल्ले जायनाशिल्ले ते तांचे डिसिप्लीन आनी कितें ते. आनीक परत परत तोच एक आनी तांचो म्हणजे सेवियर म्हणजे नेहरूच कसो दिसतालो. बरोबर. सो नेहरू आनी गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक गोंयचो फुडार गोंयचे राजकीय अस्तित्व हाजे बद्दल पळय जेन्ना मागीर चर्चा जावपाक लागल्यो तेन्ना अशे खंयचे मुद्दे येताले की काँग्रेसी परस वेगळ्यान कितें तरी घडपाक जाय गोंय मुक्त जातकीर. हय म्हणजे गोंयचे स्टेटस आसा पयले. हय कोण कांय जाण म्हणटाले ते मर्ज करुया हे करुया तातूंतच गेलो सगळो. बरोबर. आनी त्या हातून मागीर ती आयडियोलॉजी निर्माण जाली गोंयची पयली विलिनीकरण म्हणून तो मुद्दो फाटीं पडलो आनी गोंयचे आपले गोंय दवरचें आनी गव्हर्नमेंट करचो आफ्टर ते ओपिनियन पोल पर्टिक्युलर. आतां 60 वर्सां नंतर तुमचे गोंयचे बद्दलचे विचार सांगात नवे पिढीक तुमी कितें संदेश दितले? खरें म्हणल्यार आय मायसेल्फ व्हेरी मच डिसअपॉयंटेड. निराश. गोंयचें कांय ना उरना. हांगा जी कितें परिस्थिती जाता ती बरी न्हय. गोंयचो फ्युचर बरो ना. सगळे तांच्या हातान वचूंक लागला. आनी मायनींग पळयात मायनींग अक्षरशः इतलो क्रूर आसा भ्रश्टाचार
कोण ताजेर उलयना आनी काय सरकार काँग्रेस ताजे नंतर बीजेपी ते ताजेर उलयना आनी गोंया सिरियस आसा पॉलिटिशियन डेडिकेटेड ना सामकें खरें हे हय हे सगळे मेळ्या त्या घालप वता सो हाका उपाय कितें अशेंच चलपाचें काय एक कोण तरी फाल्यां येतलो आनीक कांय दिसना म्हजे सारके मनीस सामके फ्रस्ट्रेटेड बरोबर हय तुम्ही गोंयचे अशें कांय स्वातंत्र्य सैनीक उलयतात फोनार किंवा मेळटात हय आनी हाजे बद्दल चिंता व्यक्त करतात